23 एप्रिलाक जे लोकसभेची निवडणूक जातली ते प्रचाराचे आता प्रचार शेवटच्या टप्प्यात गेल्लो आसा। फाल्यां आयतारा 5 प्रचाराची सांगता जातली। आमी जे आमचे 47 बूथ आसा वाळपय मतदारसंघात त्या 47 बुथाचेर आमी बऱ्या प्रमाणात प्रचार केल्लो आनी ताका आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। आनी कारण दुसरें पळयलें जाल्यार आमचे जे कट्टर जे काँग्रेस कार्यकर्ते आहा, स्वाभिमानी काँग्रेस कार्यकर्ते आहा, तेंच्यांनी आमकां सरळ सांगलेलें ह्या फावटी विजय हो काँग्रेसचोच जातलो। काँग्रेसचो कॅन्डिडेट गिरीश चौडणकर हो विजयी जातलो, कारण गेली 20 वर्सां श्रीपाद नायक यांनी निवडून येवन कितेंच करूंक ना, फक्त काहीच्या प्रमाणात पायाभरणी बांदल्यो आनी एक काहीच्या प्रमाणात हॉल बांदले। त्याच्या व्यतिरिक्त रोजगार जावं येता, बाकीचे विकास कामां कितेंच केलेली ना। म्हणून आयज सगळ्या लोकांक सत्तरीच्या म्हणजे वाळपय मतदारसंघाच्या लोकांक कळोन चुकला की श्रीपाद नायक हे मौनी खासदार आसा, मोने खासदार आसा। म्हणून तेज्या खातीर ह्या फावटी सगळी जी मतदार आसा ते काँग्रेस वांगडाच रावतले। उत्स्फूर्त असो आमकां सत्तरीन मतदारांचो ह्या सहकार्य लाभलेलें आसा। वचत त्या ठिकाणी आमचें स्वागत केलें जाता आनी तुमकां सांगता एक सत्तरीन एक प्रस्थापिताच्या विरुद्ध एक जनमतान इतली व्हडली सामको रोश आसा, कित्याक आयज जे आमदार आसात तांच्यांनी सांगल्या प्रमाणे आयज निवडून काँग्रेसीन येवन आयज ते भाजपान गेल्ले आसा, पण तेंची युवकांची आयज घोर निराशा जाल्ली आसा। आयज रोजगार निर्मिती ते करूं शकले ना। रोजगार तेंच्यांनी सगळो केलो तो फक्त काँग्रेसीन आसतना निर्मीत केलो। तेन्ना अशा पक्षीय गद्दार म्हणजे पक्षाची गद्दारी करपी आमदाराक आयज जनतेने धडो शिकोवपाचो वेळ येयल्लो आसा। जनता आमची सत्तरीची इतली जागृत आहा की धडो शिकयतली।